व्हिडिओ स्टार्ट कर लाईव्ह सर आपण यातलं तर ओके स्टार्ट कर एक मिनिट स्टार्ट कर सगळ्यांचे स्वागत करता. महत्वाची प्रेस आसा आज आणि प्रेसाचो विशय आसा आजचो तो म्हादय. 28 नोव्हेंबराक प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा आमची टीम लेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्रभाई केरकर, ताज्या बरोबर प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे आशिल्ले, रवी हरमलकर, रुद्राक्ष शिरोडकर, हांव आणि आमचो एक कार्यकर्तो निहाल परब, तो आज पावना, अशे आमी 5 जाण जे आसा हे आमी म्हादयच्या खोऱ्यान गेले. वचून आमी ते पळयतकच आमकां लक्षांत आयलें इट वॉज म्हणजे थंय पळोवन आमकां भंय दिसलो. स्थिती बिकट जाल्ली आसा आणि वी वर नर्वस, कारण 40% पावस पडला, एक्स्ट्रा पावस. आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आसा आणि कळसाचो जो फाटो जो आसा तो पूर्ण ड्राय जाल्लो आसा, एकदम सुकला आणि उदक जे आसा हे डायवर्ट जाल्ले आसा. आणि हे जाता आसतना आमी थंय आनीक लक्षांत आयलें की थंय वेवस्थीत तांच्यांनी कर्नाटका गव्हर्मेंटान तांचे जे WRD आसा तांच्यांनी ते काम जे केल्लें आसा ते पळयत जाल्यार उदक गोंयांत येतलें काय म्हणून हाज्या फुडें अशी स्थिती थंय आसा. वी वर शॉक टू सी दीस. हे सगळें पळयता आसतनाच सरकार कितें करता हाचो विचार आमकां थंय आयलो. अरे सरकारान हाचेर कितें तरी करपाक जाय, सरकारान गोंयच्या सरकारान ताचेर थंय उलोवपाक जाय आशिल्लें, पण सरकार न्हिदला. गोंयचो सरकार जो आसा हो सामको न्हिदला. थंयचो कर्नाटकाचो मिनिस्टर जो आसा, जेन्ना आमी वचून येतकच जेन्ना पेपराचेर न्यूज आयली तेन्ना तांचें रिएक्शन आयलें की आमी उदक डायवर्टूच करूना म्हणून. आनी ताणें चॅलेंज केलें मुख्यमंत्र्याक की आमी उदक डायवर्ट करूना, डायवर्ट केल्लें आसत जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून. गोंयच्या मिनिस्टरांनी WRD मिनिस्टर आसतलो, मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार ताका रिप्लाय दिवंक जाय आशिल्लें की ताणें राजिनामो दिवचो म्हणून. पण गोंयचो मुख्यमंत्री आसतलो किंवा जो WRD मिनिस्टर आसतलो हांच्यांनी म्हादय पळयला काय म्हणून आतां सद्य स्थिती कितें आसा ती हो आमकां डावट न्ही, आमी ठामपणे सांगूंक शकता. कारण ते जर कन्फर्म आशिल्ले, तांकां जर खबर आशिल्लें जाल्यार तो असो स्टेटमेंट ताचो धाडस करचो नाशिल्लो अशें स्टेटमेंट करपाक. म्हादय आपल्या आवय परस व्हड अशें म्हणप आनी आवयची खबर सुद्दां घेवपाक वचप ना, हाज्या सारकें दुख्ख जें आसा तें आमकां तें अशें ना, आमकां अशें दुख्ख ना. ज्या पद्दतीन मुख्यमंत्री आनी आमचें सरकार म्हादयचो इश्यू जो हँडल करता हे दे आर मिसलिडींग द पीपल ऑफ गोवा. आनी ज्या पद्दतीन लोकांक खरी स्थिती जी आसा म्हादयची ही कळपाक जाय जाल्यार मिनिस्टरांनी, मुख्यमंत्री, WRD मिनिस्टर हांच्यांनी सद्या स्थिती कितें आसा ती वचून पळोवची. थंय जे जाल्ले डायवर्जन 1 आमी पळयलें, जे कळसा म्हणजे पारवाडच्यान जो नालो जो येता तो कळसा म्हणून फुडें येता आनी ताजे नंतर ताचो डायवर्जन जाल्लें आसा. ताज्या नंतर फुडें वचून तांच्यांनी गेट घाल्या, ज्या गेटीचेर ठरतलें गोंयांत कितलें उदक येतलें TMC आनी कर्नाटकान कितलें वतलें TMC. पूण थंय जर वचून पळयत जाल्यार तें उदक एंटायर कर्नाटकाच्या बाजून गेल्लें आसा. आनी मागीर आमी फुडें वचून पळयता जो अंडरग्रावंड टनल जो बांदला, बरें चलून वचचें पडटा, 1.5-2 किलोमिटर भितर चलून वतकच लक्षांत आयलें की आमी जे चलताले ते एका टनलाचेर वचून चलताले आनी लक्षांत आयलें की इट इज अ टनल म्हणून. फुडें पावन वताले इट इज अ टनल आनी उदक जें आसा जें डायवर्ट केल्लें आसा तें मलप्रभेक वचून मेळटा.
आणि ताजो जो स्पीड जो आसा म्हणजे जी स्पीड गोंयांत येवंक जाय आशिल्ली, गोंयच्या बाजून होवंक जाय आशिल्ली, ती एंटायरली तांच्यांनी कर्नाटका बाजून वळयल्ली आसा. आमकां हादरो बसलो हें पळोवन. आमी फुडले विज्युअलायज करपाक लागले की फुडें गोंयची स्थिती कितें जातली. गोंयची स्थिती अक्षरशः बिकट जातली. जी आमची म्हादय लायफलायन आमी म्हणटा, उत्तर गोवा आसतलो आमचो पूर्ण म्हादयचेर डिपेंड आसा. आनी नोव्हेंबरान जर थंय सुकता 12 जण धबधबो आसतलो, लाडक्याचो धबधबो आसतलो, हो फुडें फुडें एकदम पिकलसो जातलो, असो झरशी अशी बारीकशी व्हांवतली. अशे भयानक स्थितीन आमी थंय वचून पळयले. ताच्या नंतर आमी पेपरांकूय ते सगळे दिल्ले आसा. मुख्यमंत्री आनी आमचे सरकार करता कितें? दिल्लीक वतात, कोणाक मेळटात? मायन्स मिनिस्टराक मेळटा. मायन्स मिनिस्टर कोण? तर प्रल्हाद जोशी, जो धारवाडचो खासदार आसा आनी आतां मायन्स अँड कोल मिनिस्टर आसा. पण हांव तांकां वालोर दितां. तांचो इंट्रस्ट जो आसा पळय, कर्नाटका लोकांचो इंट्रस्ट, थंयच्या मंत्र्यांचो, आमदारांचो, आनी थंयचे ती पॉलिटिकल पार्टीज आसतल्यो, वेदर बीजेपी, काँग्रेस ऑर विच एवर पार्टी, खंयच्यो, तांचो इंट्रस्ट जो आसा दॅट इज स्टेटीचो इंट्रस्ट पळयता. पण आमचे जे सरकार आसा, खास करून मुख्यमंत्री, तो पर्सनल इंट्रस्टाचेर वता. ताका पर्सनल इंट्रस्ट आसा. ताका म्हादय वाचोवची अशें म्हाका जाल्यार दिसना. एकंदरीत ताजें जर एक्शन पळयत, थंय वचून तो म्हादयचे कंटेम्प्ट पिटिशनाचेर कितें जालें हें गोंयकारांक कळपाची गरज आसा. थंय वता, पण ताजे बद्दल तो कांय उलयना. कंटेम्प्ट पिटिशन घाला की ना हाजेर सुद्दां आमकां डावट आसा. हांव सरकाराक आव्हान करता आनी WRD मिनिस्टराक तांच्यांनी जाहीर करचें की तांच्यांनी कंटेम्प्ट पिटिशन घाला जाल्यार ते केन्ना येतले ते काय म्हणून. आनी ताजें कितें जालें तें गोंयकारांक कळपाक जाय, आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय. तशेंच आनी एक म्हत्वाची गजाल, ज्या गोष्टीचेर आमकां ह्या सरकाराचो दुबाव येता, ती म्हणल्यार एडिशनल चीफ इंजिनियर आनी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जे आसात हांकां प्रमोशनां दिल्यात. आनी हे कोण? तर मूळचे कर्नाटकी आनी त्या वाठारांतले, धारवाड ह्या वाठारांतले. गोंयान आनी गोंयकार ना त्या लेवलीचेर वचपाक, तांकां प्रमोशनां दिवंक शकना. पयलींचे एजी जे आशिल्ले आनी जे म्हादयचेर इश्यू हँडल करताले तांच्यांनी ऑब्जेक्शन घेतिल्ले. कारण त्या जाग्याचेर जेन्ना तो चीफ इंजिनियर, एडिशनल चीफ इंजिनियर किंवा तो इंजिनियर जे म्हादयचो इश्यू हँडल करतालो, तांचे कडल्यान खंय थोडे इन्फॉर्मेशन लीक जाल्ले टू कर्नाटका. वी आर नॉट अगेन्स्ट द कर्नाटकी वर स्टेइंग इन गोवा, पण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जो आसा तो येता. कारण मूळ तांचे थंय आसा, मूळ तांचे धारवाडचे आसतले किंवा त्या वाठारांतले आसतले. तेन्ना सरकारान हाजेरूय लक्ष दिवंक जाय. आनी हे सगळें पळयता आसतना आमकां लक्षांत येता की गोंयकारांची म्हादयच्या संदर्भान फसवणूक चल्ल्या. हे सरकार जे आसा दे आर मिसलिडींग द पीपल ऑफ गोवा ऑन म्हादय. आनी बेगींतल्या बेगीन म्हादयच्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली कितें तें स्टेटमेंट काडपाक जाय, इमिजिएटली. अदरवायज वी आर गोईंग व्हेरी स्ट्रॉंग अगेन्स्ट दीस गव्हर्नमेंट ऑन म्हादय. आमी आमचो लढो चालूच दवरला. आमी हाजे पेक्षा प्रखर जो आसा तो आंदोलन जे आसा म्हादयच्या संदर्भान आमी करतले. कारण म्हादय आमची आवय, जो आपल्या आवयची खबर सुद्दां घेवपाक वचना. मुख्यमंत्री जाल्ल्यान ताणें कितले फावट गेलो थंय, ताणें पळयलें हें ताणें सांगचें. WRD मिनिस्टर येतकच ताणें कितलो फावट थंय गेलो आनी ताणें पळयलें हें तांच्यांनी क्लियर करचें, गोंयकारांक सांगचें. आनी मागीर तुमी उलोवचें. पण ज्या स्थितीन थंय आज म्हादय आसा तें पळोवन आमकां दुख्ख जालें. आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारतां की तांच्यांनी भायर सरल्या शिवाय मागीर कंप्लेन करून अर्थ ना. म्हाका उदक येना, आज शिवोले वाठारांत उदक ना, आज ताळगांवच्या वाठारांत उदक ना, अशा पावस इतलो पडून सुद्दां उदक येना. ताचें मूळ कारण म्हादय आसा. कारण तीच जर डायवर्ट जाली जाल्यार तुमकां उदक खंयचें मेळटलें. फुडें गोंयची हाल जावपाची आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक विनवणी करतां की जागे जायात, तुमी वचून पळयात, प्रत्येकान वचून पळोवचें, ट्रॅकाक म्हूण वचचें आनी खंयची स्थिती पळोवची, म्हादयची स्थिती कितें जाल्या. हांव उलो मारता सगळ्या गोंयकारांक जागे जायात. अँड दीस इज अ टायम
आता जर तुम्ही भायर सरले ना जाल्यार म्हादय आनी आमी वाचून पावचे ना. हांव प्रज्वल साखरदांडे सरांक विनवणी करता तांच्यानी सांगचें दिवचें. 28 नोव्हेंबराक म्हाका दिसता आमचो प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा इज द फर्स्ट NGO that visited the sites of Madai जंय डायवर्शन चालू आसा. 2 रिपोर्टर्स एका मिडियाचे थंय गेल्ले. आय रियली एप्रिशिएट देम. पूण NGO असो आमी फर्स्ट टाइम हांगाचे सगळे आसा द टीम वी वेंट अंडर द गायडन्स ऑफ राजेंद्र केरकर सर. राजेंद्र केरकर सर हे म्हादयचे ताणें आपले फूल लायफ म्हादय खातीर डेडिकेट केलां. तुमकां खबर आसा म्हादय बचाव अभियान. सो तांच्या लिडरशिपाच्या नंतर आमी थंय गेले. सो म्हादय ही कडवळ जो गांव आसा थंयच्यान गोंयान एंटर जाता. कडवळ, उस्तें आनी सुर्ला ह्या गांवच्यान ती एंटर जाता गोंयान. पूण ताज्या फाटलो जो गांव आसा जो कर्नाटकान पडटा तो कणकुंबी, थंय डायवर्शन चल्ला. सो दॅट इज इन कर्नाटका. थंय आमची टीम गेली. सो राजेंद्र केरकर सरान आमकां कणकुंबी व्हेले आनी एक्झॅक्ट जे डायवर्शन जालां तें पळोवन वी वर शॉक्ड. आनी अशें दिसता की द पीपल ऑफ गोवा, आय एम नॉट ओनली सेइंग द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, द पीपल ऑफ गोवा आर इक्वली सायलंट ऑन दिस इश्यू. सो गव्हर्मेंटाचे कंटेम्प्ट पिटिशन थंय फायल केलां. पूण झारकी व्हडली म्हणटा तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जो आसा ताणें स्टेटमेंट केलां की diversion has not taken place. But we were aghast, shocked to see the diversion. So कणकुंबी आमी पावले. थंय आमी पारवड जो म्हादयचोच एक फाटो आसा तो पारवड जो आसा तो कळसाक जॉइन जाता आनी कळसा एंटर्स इन गोवा थ्रू कडवळ विलेज. सो वॉट वी वर शॉक्ड टू सी इज पारवडचो जो फाटो येता थंय एक व्हडलो फातर घाला एंड दॅट आणि थंय आर्टिफिशियल म्हणजे ते नॅचरल स्टोन्स आसा ते कळटा आनी आर्टिफिशियल थंय हाडून बसयल्यात ते क्लियरली कळटा. तांबडे तांबडे अशे फातर आनी एक व्हडलो फातर आसा. सो द नॅचरल फ्लो विच इज सपोज टू कम इन टू गोवा इज डायवर्टेड बाय अ बिग स्टोन आनी दॅट इज बींग डायवर्टेड. मागीर फुडें थंय गेट घाल्या आनी थंय एक अंडरग्राउंड टनल आनी तो कळसा जो फाटो गोंयांत आसा दॅट इज बिकम स्टॅग्नंट. दिस इज द एक्चुअल सिच्युएशन विच वी ऑल सॉ. सो तो मलप्रभान डायरेक्ट केला. मलप्रभान तो कसो डायरेक्ट केला? तो एक अंडरग्राउंड टनल ताणें केला. ते अंडरग्राउंड टनला भितर आमी गेले. सरान आमकां केरकर सरान भितर व्हेले. सो थंय तो सारको मलप्रभाक जॉइन जाता एंड इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर दॅट डायवर्शन हॅज ऑलरेडी टेकन प्लेस. सो कंटेम्प्ट पिटिशन घाला. येस वी एप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दॅट. ताजे म्हाका हियरिंग 7 तारखेक आसा. बट जसो स्ट्रॉंग जो आमचो वॉइस जाय आशिल्लो अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा, एटलीस्ट आय डू नॉट सी एनी अदर ऑर्गनायझेशन फायटिंग फॉर इट विगरसली. आय हॅव नॉट कम अक्रॉस. म्हादय बचाव अभियान हांवूय ताचो भाग आशिल्लो. पूण सद्या म्हादय बचाव अभियान बिकॉज आवर पिटिशन अंडर म्हादय बचाव अभियान इज इन द कोर्ट, they are silent. It is sub judice. But Progressive Front of Goa is the only NGO that has taken to the streets and has been vocal all the time. Repeatedly we have had press conferences giving a voice to the mother. For जी सरकाराची टीम आसा during the intervening period of lockdown and till today the chief minister, water resource minister have not visited this and they have not seen the actual reality which we have seen. So it is a very very serious and precarious situation for Goa. So diversion na mujhe diversion zala, we have seen it. So this has to be taken very seriously. In fact, I would appreciate the press. The press has supported this issue more than anyone else. The press has always supported this issue, print and electronic media. And apart from that, the people of Goa seem to be very silent about it. The water resource ministry is silent about it. The government, no doubt they have a petition in the court and all that. But joso आवाज जाय आशिल्लो कर्नाटकान कितें जाता मातशें जर कितें म्हणलें जाल्यार immediately they issue a press statement. They are all united.
Jarkiholy immediately issues a press release, Prahlad Joshi. So everything is in their favor and they are immediately so conscious, they immediately take to the press and take to the streets. But that has not happened in Goa. Ours is the only NGO. I am not saying to take credit or anything, but I am just praising the fact because we are the first NGO to have gone there to see the situation now. अंडर म्हादय बचाव अभियान आम्ही पयलीं खूबदां केले, पण आतां जे सिच्युएशन आसा डायवर्शनाचें तें पळोवपाक आम्ही फर्स्ट केलें. सो दॅट इज वाय आय वूड अपील टू द प्रेस दॅट गिव इट अ वायड कवरेज अँड सी दॅट इट इज heard by all sections of society. The government Bhagat Singhan आणि बटुकेश्वर दत्तान assemblyन बॉम्ब घाल्लो so that the deaf British should hear. तशेंच कितें सिच्युएशन करपाचें पडत म्हणून आमकां भंय जाला. Okay? So please give it a while. Thank you for because press has always been supportive of this cause. They were. रवी हरमलकर ते आमच्या बरोबर ते आशिल्ले. जेन्ना आमी 28 तारखेर कळसा बंडुरा गेले, एक्चुअल स्थिती एक्चुअल कंडिशन पळोवपाक म्हणजे अर्थक्वेक येना पळय, अर्थक्वेक येता पळय तशें पळोवन आमकां दिसलें अननॅचरल. नॅचरल थंय कांयच ना. जे तरेन डायवर्जन केला पळय सारकें दिसता व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा गोवाच्या गोंयकारांच्या अगेन्स्ट, व्हडल्यांतली व्हडली. कित्याक सांग, जे तरेन तें उदक डायवर्ट केलां पळय क्लियरली दिसता आमचे जी गोंया सायडींतल्यान जी उदक येता पळय थंय वाडयलें आनी ते सायडींतल्यान नालो सारको अननॅचरल केला, खणला तेंच्यांनी. आनी थंयचे लोक पासून सांगता आमचो विरोध आसतना तेंच्यांनी खणून थंय डायवर्ट केला कळसाची. आनी हे सायडीन गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा आमी आपणाची आवय, खंयचोच गव्हर्मेंट हा गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा तो काँग्रेस असो, MGP असो, आतां BJP असो, ते म्हणटा की आमी म्हणटा काम करता तेजेर. पण म्हाका जाल्यार दिसना ते इतलें बरें काम केलां तेंच्यांनी कर्नाटकान पळोवन गोवा गव्हर्मेंटान खंयच्याच सरकारान आजून पासून कांय करूंक ना. हेचे म्हाका सारकें खंत दिसता आनी हांव लोकां कडेन परत एकदां अपील करता, हेचेर तुमी जागे जायात. गोवा गव्हर्मेंट कितें करता हिस्ट्री आसा. गोवा गव्हर्मेंटान म्हादयच्या उदका खातीर कांयच करूंक ना. फक्त ते ट्रिब्युनलार गेले आनी कोर्टान गेले, हेच्या पलीकडे कांयच करूंक ना. राजेंद्र केकर अरावंड 55 एज आसा, तेणे आमकां एनर्जेटीक आपणाचें हें दाखोवन एक प्रेरणा आमकां दिवन आपूण स्वता येयलो पळोवपाक थंय पर्सनली आमचे बरोबर दाखोवपाक बाबा कळसा बंडुरान कितें जाता. हांव सरकाराक विचारपाक वता तेका तुमी मिडिएटर म्हणून कित्याक घेयना. हो म्हाजो सरकाराक प्रश्न आसा. तुमीच फक्त आपणाक जाय पळय तेच करतात. हेतून लोकांक वरसून तुमच्या सायडींतल्यान कितें रिपोर्ट वयता, कितें तुमकां येना काय तुमची स्वताची बेनिफिट्स आसा म्हणून तुमी राजेंद्र केरकर सर आहा पळय तेच्या असल्याक तुमी ऑन बोर्ड घेयनात. म्हादयचो डिस्प्यूट आहा, म्हादयचो इश्यू आहा पळय तो हें करपाक, तो बाबडो म्हादय बचाव अभियान आपूण स्वता झगडटा. कोणा खातीर? गोवा खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर. गोंयच्या लोकांक उदक दिवपाचें मेळपाचें म्हणून झगडटा. आनी एके सायडीन गोवा सरकार तेची कांयच दखल घेना, दुसरे सायडीन गोंयचे लोक आसा पळय ते कांयच पडलें ना तांकां. शिवोले वच, पर्वरी वच, तालिगांव वच, आमच्या अंजुनान वच, उदकूच ना. वयता थंय उदक ना. थोडे जाण म्हणटा आमी म्हणटा बॉयकॉट करतले, पण जेन्ना तुमी बॉयकॉटच्या टायम येतलो पळय तेन्ना बॉयकॉट करचे ना. पण हांव तुमकां सांगपाक सोदता तुमी एक दीस वचो थंय आनी रस्त्यार येया आनी तुमचो स्ट्रेंथ दाखयात. तुमकां जर खऱ्यांनीच जर उदक जाय तुमी रस्त्यार येवपाचो टायम येयला आतां. ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरिनासतना तुमी स्वताचेर विश्वास दवरा. जर तुमकां जर उदक जाय जाल्यार स्वताचेर विश्वास दवरा आनी भायर सरा. प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा ही संघटना आहा पळय ती तुमच्या सदैव फाटल्यान आसतली. फाटल्यान आसतली म्हणजे कितें, तेंच्यांनी तेजेर अभ्यास केला. तो खंयच्याय जर एग्जामीक वयतलो जाल्यार अभ्यास पयलीं करची पडटा. तसो गोवा प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवान हेजेर अभ्यास केला. तो अभ्यास तुमकां सारको उपयोगाक पडटलो. सो लास्ट हांव तुमचे कडेन मागता तुमी भायर सरा. उदक जर तुमकां जाय जाल्यार हो गोवा गव्हर्मेंटनी कांयच करपाक पावतना हो हांव गंभीरपणे सांगूंक शकता. फक्त म्हादय वांटोवंक शकता ती लोकांनी भायर सरोन आनी लोकांनी सारकी जर म्हादयच्या आमकां परत हाडटले जाल्यार कोर्टान सारकी जर बाजू मांडिना जाल्यार कांयच जावचें ना. देव बरें करूं. घोशणा जी फाटल्या तेंपी आमी केल्ली फाटल्या प्रेसाक ती 6 तारखेक आमी जॉयंट प्रोटेस्ट आमी आपयल्लो आसा.
जॉईंट प्रोटेस्ट कित्याक म्हणटा तर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा इज एन NGO. पण आम्ही जेन्ना कॉल दिलो सेम म्हादय सेव गोवा 1 नोव्हेंबराक सगळे पॉलिटिकल पार्टीज बरोबर येयलो आमी रस्तो हाडयलो. तशीच स्ट्रेंथ परत दाखोवपाची गरज आयला कारण एक वटेन आमची बाजू स्ट्रॉंगली मारप गरजेचें आसा. जेन्ना सरकार पक्षांतल्यान आमकां कळ्ळें की 7 डिसेंबराक कंटेम्प्ट पिटिशन येता म्हणून सुप्रीम कोर्टान आमी सांगलें की आमच्या सरकाराक सपोर्ट आनी वयर कळपाक लागून की आमी सगळे एकठांय आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. आमी 6 तारखेक संक सुमार पणजी जेटीचेर आमी प्रोटेस्ट करतले. आमची स्ट्रेंथ दाखयतले आनी आमचो एकवट दाखयतले. हे सगळें करता आसतना हाची तयारी म्हणून आमी इंटरनेटाच्या माध्यमांतल्यान सुप्रीम कोर्टाची सायट सगळी चाळून पळयली. म्हणजे सकाळच्यान तेच काम करता. पण आश्चर्य आमकां अशें जाल्ल्यान शॉक वी आर शॉक. गोवा गव्हर्नमेंटाचे पिटिशनात खंयच रजिस्टर्ड आमकां दिसना कंटेम्प्ट पिटिशन. महेशान विशय मांडलो की सरकारान दाखोवचें म्हणून केन्ना फायल केल्लें काय म्हणून. येस वी आर चॅलेंजिंग दीस गव्हर्नमेंट. कारण केस नंबर ना, पिटिशन जे आसा आमचे स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा ते स्पेशल लीव पिटिशनाक खंयचेच एडिशनल पिटिशन एनेक्स ना. सो ह्या पार्श्वभूमीचेर आनी फाल्यांच्या म्हणजे 7 तारखेच्या कॉज लिस्ट जो आसा त्या कॉज लिस्टाचेर आमचे खंयच केस दिश्टी पडना गोंयची म्हादयची. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आमी वी आर डाउटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. कारण फटाशो ताणें खूब मारल्यो आनी ताका जर अशें दिसलें आसत की लोक थंय वचून पळयनात किंवा लोक रिसर्च करनात जाल्यार ताणें विशय सोडून दिवचो. कारण ज्या टायमार थंयचो मिनिस्टर सांगता की डायवर्ट केला प्रूव करतना पूण प्रूव केल्यार राजिनामा दिता म्हणून ताजे कडेन ती कापस्ताद आसा सांगपाची. कारण ताका खबर आसा की हो आमचो मनीस जो आसा पळय तो मनीस कांयच चॅलेंज करचो ना किंवा ताका रिफ्यूट करपाना किंवा प्रूफ दाखोवना म्हणून. कारण महेशान जशें म्हटलें तशें आवयची खबर घेवपाक आपलो मुख्यमंत्री थंय पावलो सुद्दां ना. आमच्या मुख्यमंत्र्याक एट प्रेझेंट स्टेट कितें आसा खबर सुद्दां ना. आनी ताचेच दोळे गेंड्याचे कात जी आसता पळय ती सामकी दाट आसता. आनी ह्या इतल्या दाट कातेचे गोंयचे सरकार आनी ह्या सरकाराक जर जागे करतले जाल्यार सर्व पक्षीय सगळे पक्ष सगळे NGOज आनी अख्खें गोंय उठचे पडटले. आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदा अपील करता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान 6 तारखेक संक सुमार पणजी जेटी कडेन पणजी फेरी पॉयंट जो आसा त्या फेरी पॉयंटार सगळे जमया आमची ताकद दाखोवया. कारण आवाज जो सरान असो म्हटलो की असेंब्लीन बॉम्ब केन्ना केन्ना तरी घातलेलो भगत सिंगान तसो बॉम्ब घालपाची परिस्थिती हाडची न्ही सरकारान आमचे. तो सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कळकळीची विनंती करता की 6 तारखेक भायर सरात. स्ट्रॉंग एक्शन घेतले स्ट्रॉंग एक्शन कितें घेतले तुमी सांगू शकता. स्ट्रॉंग एक्शन घेतले तुमी वर्ड यूज केलो. स्ट्रॉंग एक्शन कितें घेतले. आमची स्ट्रॉंग एक्शन हांवें जें म्हणलां एक म्हणजे आमी ताजो एक भाग म्हणून 6 तारखेक म्हणजे येता त्या आयतारा सांजचे 6 वरांचेर आमी सगळ्या पक्ष जे गोंयांत आसात तांकां जे NGOज आसा ते अशा सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसा. दॅट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सगळ्यांक एकठांय हाडप ऑन वन प्लॅटफॉर्म. सगळ्यांनी म्हादय खातीर एक घेवचें अशें म्हणून पयलो प्रयत्न आमचो जातलो. आनी ताजी फुडली रुपरेशा जी आसा ते आमचे फुडल्या काही हातून आमचे ठरतले. बट वी आर गोईंग व्हेरी स्ट्रॉंग. ते स्ट्रॉंग कित्याक आत्तां सांगिना कित्याक आतां जर डिस्क्लोज केले जाल्यार मागीर खुबश्यो गजाली घडटा ताज्या नंतर हे तुमकांय खबर आसा. तेन्ना आतां न डिस्क्लोज करता जशें आमचें ठरतलें तशें मागीर तुमच्या समोर आमी पावयतले. तुमी म्हणटात की